तिळामळ ते रिवणा वचपी रस्तो सध्या प्रवास करपा खातीर धोक्याचो थारला। भुंयगत केबलिंगाचें काम करपा खातीर खणिल्लो रस्तो वयल्या वयर पुरयिल्ल्यान अपघाताचो हॉटस्पॉट जावपाची व्हड शक्यताय निर्माण जाल्ली आसा। देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून हॉट मिक्सिंग करचें अशी मागणी थंय जावपाक लागल्या। तुम्ही पळयता आमी आसात रिवणा तिळामळ रोडार आनी फाटल्या दिसांक जे काम चालू आशिल्लें अंडरग्रावंड केबल म्हणून जाल्यार पायपलायन खंय तरी हे पावस पडलेल्यान मोठ्या प्रमाणान लोकांक जे प्रवासी आसा हे रुटान वयतात जे ट्रॅव्हलिंग करतात तांकां खूब डेंजरस जाल्लें आसा। स्पेशली थोडी जे काम पूर्ण जावन त्या जाग्यार कवर मारलेले ते कवर अशें आसा की सामकी डेंजरस पोजिशनां आसा जे रोडा तेकून आसा आनी दिसाची जोड रातचे जर कोण वयता तांकां खंय तरी जी कवर रस्त्याचेर मांडलेली आसा तेणे खंय तरी ते टू व्हिलराक खंय तरी अपघात जावपाची गॅरंटी आसा। तशेंच थोडे स्पॉट अशे आसा जे टर्नार आसा आनी ते जाग्यार खंय तरी लोकांक आनी तर कित्याक गाडी जेन्ना टर्नार आसता तेन्ना गाडी भायर वयता आनी जो कवर घातलेले आसा आनी थंय जी माती आसा ती मोव आसा दिसताल्ले आसा पावसाच्या ताका लागून ते स्पॉट खंय तरी डेंजरस जाल्ले आसा। हाका लागून खंय तरी PWD जे रोड डिपार्टमेंट आसा मोस्टली हे दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा जे तिळामळ साकून जे शिरवय एरिया क्रॉस केले जर सांगे मतदारसंघाक येता हे दोनूय रोड आसा तांकां खंय तरी सेफ्टी खातीर पावसांत काम करपाक मेळना पूण सेफ्टी खातीर जे जाग्यार जी कवर मांडलेली आसा आनी जी डेंजरस पोजिशनाक आसा म्हणल्यार जी जे रोडार आसा तेकून रोडाचेर आसा आनी वयर येयल्ली आसा ते खंय तरी एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। हेजेर खंय तरी प्रशासनान लक्ष दिवपाची ताबडतोब लक्ष दिवपाची गरज आसा।